एज अ मंडळ अध्यक्ष माझी ड्युटी माझ्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीक जाता तितले आमी वाडोवपाची संख्या करपाचें माझे कार्य ताका लागून हांव मंडळ अध्यक्ष आसा। माझे पार्टीची दारां सदांच ओपन आसा, जितले कोण आमच्या भितर येवंक शकता आमचे दारां सदांच ओपन आसा। पूण अजून पासून पार्टीन कॅन्डिडेचर म्हणून उरना। आयज सगळे हायप जाल्लेले आसा, नेवाक आडकत्यांनी टिकेट डिक्लेअर केली म्हणून तशें कांयच जावंक ना। हांव सांगूंक सोदता परत सगळ्या वास्कोकारांक की ताजी सरकार हें आपलो सपोर्ट आमकां दिवपाक लागून बीजेपीक दिवपाक लागून तो अनकंडिशनली भितर सरलेलो आसा। आयचे डेटीक आमचो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच आहा, बीजेपीचो आमदार कार्लोस आल्मेदाच आसा। अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हाका थंयसर वयचोच पडटा आनी हांव थंयसर गेलां आनी वास्कोन इंडक्शन केलेलें आसा। वास्को मतदारसंघात पयलीं बीजेपी म्हणून कार्लोस आल्मेदाक 8,500 वोटींग पडलेले आनी ताजी सरकार इंडिपेंडंट हाका 7,000 वोटींग पडलेले। म्हाका एक खुशीची गजाल आसा, हे दोनूय जेन्ना आमच्या पार्टीन आसा म्हणजे आमची वोटींग जवळ जवळ 15,000 वोटींग जाल्लेली आसा। म्हणजे वास्को मतदारसंघात बीजेपीची 15,000 सारखे अखंड वोटींग आशिल्ल्या, त्या कारण हांव खूब खूश आसा। आयज आमी सगळ्यांक म्हणटा पळय, तुमी आमच्या वास्कोच्या आमदारान सुद्दां म्हटलें की आपल्या फाटल्यान सगळे कावन्सिलर आसा। नो डावट आयज आमचो आमदार कार्लोस आल्मेदा आसा, आमी 100% तेच्या फाटल्यान आसा। पूण जेन्ना पार्टी सांगतली एकूच खंयचे तरी खटकलेलें हांवें दिसता की काल आमच्या आमदारान एक स्टेटमेंट केलें की दीपक नाईक आपलो फ्रेंड पूण ही इज नॉट माय हार्डकोर सपोर्टर। पूण एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार कार्लोस आल्मेदा म्हाजो आतांचो फ्रेंड न्हू, खूब वर्सांसून फ्रेंड म्हाजो तो, आनी त्याच्या फाटल्यान हांव सदांच आसा, 100% तेचे कडेन आसा। आनी हार्डकोर सपोर्टर म्हणटा पळय हांव भारतीय जनता पार्टीचो। भारतीय जनता पार्टी जो उमेदवार म्हाका दिता ताका निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हाजेर आसतली। इतलेंच न्हू जाल्यार खंयचो तरी हांव सुद्दां एक दावेदार आसा, म्हाका सुद्दां एक तिकेट मेळपाची इच्छा आसा, हें सुद्दां हांव मान्य करता। पूण फाल्यां सकाळीं पार्टीन समज कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार त्या पार्टीच्या डिसिजनान हांव सदां आसतलो। If they resign, what will happen to the bloc? Will it be reconstituted again? पळय, भारतीय जनता पार्टी ही एक मायनर पार्टी न्हू। दर्यांतसून समज एक 4-5 घडा उदीक सुद्दां काडले, आमच्या लोटी उदीक काडलेलें कांय पार्टीक फरक पडना। दीपकातले 10 जाण सुद्दां समज गेले जाल्यार पार्टीक फरक पडना। पूण पार्टी समज कोण ना न्हू, ती पार्टीचें कार्य चालूच आसतलें। ही जी पार्टी आसा ती झिरोनसून वयर सरलेली आसा। आयज जी दीपक नायकाक आयडेंटिटी आसा ती भारतीय जनता पार्टीक लागून। दीपक आयज क्लेम करता टिकेटीक लागून, ही भारतीय जनता पार्टीक लागून। समज भारतीय जनता पार्टी म्हाज्या फाटल्यान ना जाल्यार दीपक खंय आसपाचो? आयज दीपक खंय तरी लायमलायटीन आसा, खंय तरी क्लेम एक MLAचे टिकेटीक क्लेम करूंक शकता भारतीय जनता पार्टीक लागून। समज दीपक असले बरे समज गेले सुद्दां न्हू जाल्यार दुसरे 10 दीपक तयार करपाची क्षमता भारतीय जनता पार्टीन आसा। आयज जे कावन्सिलर जे आसा पळय, आमचे कावन्सिलर आसा, नो डावट आमच्या वास्को आमदारान डिक्लेअर केलेले भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल म्हणून, आणि त्या पॅनलाच्या बीजेपीच्या पॅनलाच्या आमी इलेक्ट जाल्लेले आसा। हितून इक्वल रोल आसा, आमच्या आमदाराचोय रोल आसा, तसोच भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेटूय म्हणून आमकां वोटींग पडलेलें आसा। हांव सांगूंक सोदता म्हाज्या वॉर्डान जे म्हाका वोटींग पडलेलें आसा ते थोडे भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून वोटींग पडलेलें आसा आनी थोडे म्हाजे पर्सनल वोटींग पडलेलें आसा। जे कावन्सिल इलेक्शन आनी MLA इलेक्शन वास्ट डिफरंट आसता, सो ते आमी कंपेर करपाक जायना। So you required the bloc could be reconstituted. म्हाका जाल्यार दिसना, म्हाका आमचो ब्लॉक म्हाका दिसना कोण आमकां सोडून वयतले काय, आमी इंटॅक्ट उरतले हें म्हाका खात्री आसा। आयज आमच्या वास्कोचे आमदार बाब कार्लोस आल्मेदान 10 वर्सां नांव कमयल्लेलें आसा। 10 इयर्स तो केन्नाच वास्कोन हिस्ट्री जाल्लेली, हिस्ट्री केल्लेली आसा। 2 फावटी MLA म्हणून इलेक्ट जाल्लेलो आसा आनी तेजेर एक काळो डाग ना। डेव्हलपमेंट वायज हांव सेपरेट म्हणटा, पूण तेजेर एक काळो डाग ना। तेणी कितें करप्शन केलां जावं कितें केलां म्हणून वायट कांयच ना। तो इज व्हेरी गुड MLA, नो डावट 100%। पूण हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसतलो। फाल्यां सकाळीं कार्लोस म्हाजें फर्स्ट प्रिफरन्स पार्टीन कार्लोस आल्मेदाक टिकेट दिवपाची। हांव अजुनूय सांगता म्हाज्या आमदाराक कार्लोस आल्मेदाक टिकेट दिवपाची आनी ताका हांव मरण काम करून इलेक्ट करून हाडटलो। So finally will be a loyal soldier. जे कोणाक सांगता ताका तूं सपोर्ट करतलो 100%। जो पार्टी सांगता पळय तेच्या फाटल्यान हांव आसतलो।